सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय देव. आनी माई मोगाचो येवकार आयच्या मिसाचे भेटेन सगळ्यांक तुमकां आयच्या मिसाची मांडावळ आमची फिरगोजेची तरणाटीं करतात. सगळ्या तरणाट्यां पासत खेरीत भाशेन आमी मागुया. आयचे इंतेसांव आगुस्तीन फारिया देवाक दिनवासून ही मिसाची भेट भेटयता. आपली सर्जरी बरी भाशेन जाली देखून ताचे बरोबर हेर सगळ्यांची जांची सर्जरी बरी भाशेन जाल्या, जांचे पासत आमी मागलां, तांचे पासत आमी देवाक आर्गां दिवया आनी तांची रिकवरी बेगीन बरे भाशेन जावंक तांचे पासत मागुया. आयज स्टेला गामा, एरास्मो गामा आनी सिएना फेर्नांडीस हांची बावतिज्म घेता, ताचेय पासत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. बो करून आयज आमचे दिओसिजीन देव आपोवण्याचो आयतार मनयतात. सगळ्यांक बो करून तरणाट्यांक भुरग्यांक देव आपोवणें आयकूंक आनी ह्या देव आपोवण्याक तांणी फावो तो जबाब दिवंक आमच्या तरणाट्यांक आनी आमच्या भुरग्यांक आमी फावो तो आदार मागुया. आमच्या घोराब्यां पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, मनशाक सोडोवच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. आपल्या बापाची येवजण मानून घेवन बापायन दिल्ले कार्यशार्थी पावोवंक जेजू फुडें सरलो. आपल्या आख्ख्या जिवितान बापाचेर आनी तांचे कुशेचेर ध्यान दवरून जेजून सोडवणेचो वावर केलो. आपलो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक जेजून आपल्या शिसांक विचून काडले, ताची आकारणी केली आनी उपरांत तांकां संवसारान पाठयले. आयज होच सोडवणेचो वावर जेजू आपल्या विचून काडलेल्या याज्ञिका आनी धर्मीक भावा भयणी उद्देशी फुडें व्हरता. आयज आमच्या द्रोम प्रांतान आमी समोरवता तो देव आपोवणेचो आयतार. देव आपोवणी फुलोवन हाडून आमकां आसलोल्या जबाबदारेचो आमकां उगडास हाडटा. जेजूचो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक आमची मोदली जायती देव आपोवणी फावो कर आनी जेजूच्या व्हड मोल्यान व्हरूंक तांच्या काळजा सारके याज्ञीक आनी धर्मीक भावा भयणी उपजय म्हूण मोल्याच्या दुन्या लागीं ह्या पवित्र मिसाचे बलिदानान एकचितान मागुया. देव आपोवणें आमकां सगल्यांक दिलां. देव आमकां सगल्यांक आपयता एक एक तरेच्या बेसाक. आनी भोव करून आयज जेन्ना आमी पाद्रीपणाक, माद्रीपणाक आनी मोटवाशी जिविताक हें देव आपोवणें आमी नियाळ करता, आमकां जायते पावटी हो उलो आयकूंक आयला पूण आमी घडये सारको आयकूंक ना. हो आमचो जबाब फावो ते परीन दिवंक ना. हो जबाब दिल्या उपरांत आमी फावो ते परीन जिवंक ना. असल्या सगळें आमचें चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. जेजू मोगाळा, संवसारी आवेस कुशीन दवरून आनी बापाची खुशी ही एकूच आशा काळजान बाळगून तुवें बापाचें सोडवणेचें सोपोन पुरें केलें. याज्ञीक कसो म्हज्या जिवितान बापाचे कुशेचेर ध्यान दवरून म्हजी सेवा दिवचे बदलेक म्हजीच खुशी पाडूंक आनी म्हजीच सपनां पुरी करूंक हांव जायते पावटी वावुरलां. म्हाका बोगोस. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. आवय बापूय, मोगाळा जेजू आमचे कुटुंबान देव आपोवणें पालिना म्हूण पवित्र सभा आमकां शिकयता. आमच्या भुरग्यां बाळांक पवित्र सभेचे शिकवणेन वाडोवंक आनी तुजे आपोवण्याक आयती जावंक मार्गदर्शन दिवंक सुरवातेक तांचे सगळें संवसारी मोन आनी आशा पालगून चलूंक आमी वावुरल्यांत. आमकां बोगोस सायबा. क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. भुरग्यांक तरणाट्यांक जेजू मोगाळा
तूं आमचो मोग कोत्ताय आनी आमकां बरें तें विचून काडूंक आदार दिताय. तुजो मोगाचो ताळो आयकूंक तुज्या मार्गार चलचे सुवातेर आमी तुज्याक उल्याक आमचे कान बरे केल्यात आनी आमकांच मानता त्या वाटेन आमी चल्ले. आमकां बोगो सायबा. सोम्या काकुटकर. सोम्या काकुटकर. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, पवित्र समृद्धीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुज्यो आज्ञा पाडून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. जानवायेच्या पुस्तका वेले वाचप. खोट्या मनशांनी म्हणलें, तो सांगता तें खरें जाल्यार पळोवया. ताकाच कसलो शेवट मेळटा तो चोत्रायेन पळोवचें. जोर तर बरो मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाचे चपक्यांतलो ताका निवारतलो. अपमानांनी आनी वळवल्यांनी ताची परिक्षा करुया. अशें तो कितलो दुलोप तो आमकां कळोन येतलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी तपासून काडटल्या. लोजेच्या मरणाचें फर्मोण ताचेर मारुया, कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणेंच सांगलां. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा.
moje poder म्हाका निवार देवा तुझ्या बोलान म्हाका नीट करूं दी म्हजे मागणे आयक देवा म्हज्या तोंडांतली उतरां कानांत घे कित्याक कोरवी मनीस म्हजेर उपरासल्या दारून मनीस म्हजो जीव काडूंक म्हजे पाठीक लागल्यात देवाची तांकां कांयच पर्वा ना परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा देव तोरी म्हज्या आदाराक येता परमेश्वर म्हजो जीव सांबाळटा खुशे मनान तुका योद मोपतलो तूं भोव कोणवालो म्हूण तुका वाखाणटलो परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा बागियोंत जकाबाचे चिटी वेले वाचप मोगाल भावा भयणीनो जोय निरुखाय आनी आपसरात आसात थंय दुस्पोट आनी सगळे तरेचें वायट आसा वयर तावन येता ती जाणवाय पोले स्वातेर निर्मल त्या भायर शांत मानसुकेची आनी बोली काकुतीन बोरलेली आनी बोली फॉलां दिता तसली ती तोंड पोलेवून कामां करिना दोगेपण करिना शांती करपी मनशां शांती करूंक वावुरतना प्रमाणीकपणाचें बीं ओंपतात झुजां आनी झगडीं तुमचे मोदें खंय तावन येतात काय तुमचेच भितर झूज करतात तें वंडवण्याचें न्हय काय तुमी कितें आवडटात तें तुमकां मेलो ना म्हणटच तुर्नी जिवीशीं मारूंक तयार आसात तुमी कितें आशेतात तें तुमकां मेलूंक शकना तेन्ना तुमचें मोदें तुमी झगडीं आनी झुजां करतात तुमकां मेलो ना हें कित्याक तुमी तें मागूंक ना तुमी मागात आनी तोरी तुमकां मेलो ना हें कित्याक तुमचे वंडवण्यांनी फाटली तें होगडावंक वायटव्या मनान तुमी तें मागतात देवाचें उतर हें देवाचे गोडकार शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्या
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोयमा तुका सोम्या थंयचे भायर सरून जेजू आनी ताचे शीस गालिलियांतल्यान वेताले पूण हें कोणाकूच गमलोलें ताका नाका आसलें कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो आनी तांकां सांगतालो मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातांत घालतले आनी ते ताका जिवेशी मारतले आनी मरतोच 3 दिसां उपरांत तो पुनर्जीवन जातलो पूण तांकां हें उतर समजनासलें आनी ताचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले काफारनावान पावले आनी घरा येतोच ताणें तांकां विचारलें वाटेर कसलो विवाद करताले तुमी ते ओगेच रावले कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो गाय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन वाद विवाद करताले तेन्ना बसल्या उपरांत 12 जाणांक आपोवन ताणें तांकां सांगलें कोणाक पयलो जावची खुशी आसल्यार तो सगल्या परस निमाणो आनी सगल्यांचो चाकर जावचो मागीर एका भुरग्याक धरून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी ताका वेंगेन घेवन तांकां सांगलें कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता आनी म्हाका घेता तो म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेता जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये जेसी अवेनिडो जेत्सोनी अवेनिडो आनी जर्सन अवेनिडो हे 3 जाण भाव ही नांवां तुमी आयकल्यात हे 3 जाण भाव सप्टेंबराचे 8 तारखेर एकाच दिसा एकाच जाग्यार आनी एकूच कॉंग्रिगेशनाचे यादनीक म्हण तांकां फिलिपिन्स हांगासर ह्या बिस्पान फिलिपिन्साच्या बिस्पान तांकां यादनीक केले 3 जाण भाव जेसी जेत्सोनी आनी जर्सन मानिके मागे हिते हें सॉंग आयकलां हें कोणें म्हणलां हें गीत गावपी कोण हो जे कवर मानिके मागे हिते हें गीत कवर सॉंग्स जायतीं आयल्यांत योहानी द सिल्वा श्रीलंकन गर्ल सगळ्याक फेमस जाला आतां वायरल मोर दॅन 8 crore व्ह्यूज तेच बरोबर जायत्या जाणांनी कवर पे कवर आनीक केल्यात कोंकणी कवर हिंदी कवर तामीळ कवर सगळ्यांनी जायतीं कवर म्हणून केल्लीं आसात सगळ्याक फामाद तरणाटीं कशीं आयज खेरीत भाशेन आमची तरणाटीं ह्या मिसाची मांडावळ करतात तरणाटीं कशीं हें जें कितें वायरल आसा तें आमच्या कानार रोखडेंच पडटा तो आवाज आमकां रोखडोच येता ते कॉल्स आमी रोखडेच उबारता पूण हो एक आवाज हो एक न्यूज धाकटोसो 3 जाण भाव एकलो 30 वर्सांचो एकलो 29 वर्सांचो आनी एकलो 28 वर्सांचो 3 जाण भाव एकूच कॉंग्रिगेशनाचे कॅथलीक कॉंग्रिगेशन बाराबोर यादनीक जातात एक चडशें आमच्या कोणाच्या कानार पडचें ना आनी तें चड व्हायरलूय जावचें ना ह्या 3 भावाची आवय आसा ती बेबी सिटर म्हणून काम करता फिलिपिन्स ह्या देशांत तांचो बापूय एक शेतकामती आनी तेच बरोबर सेक्युरिटी गार्ड म्हणून वावर करता आनी तांचो इंटरव्यू जेन्ना घेतला आतां हे सप्टेंबराचे 8 तारखेर हें ऑर्डिनेशन जालां ते म्हणटात आमच्या आवय बापायन आमकां शिकयलां जें कितें देवान आमकां दिलां तें परतून देवाक दिवपाक ही आवय बापूय कितली महान 3 जाण आपले पूत हे 3 जाण पुतांक तांणी
देवाक दिल्यात, देवाच्या वावराक दिल्यात. काय बरें देणें. ते म्हणटात आमचो आनीक एक चवथो भाव आसा आनी चड करून तोय यादनीकपणाक वेंग मारतलो. सद्याक ऑल्टसवर्स एसोसिएशन जें आसा फिलिपिन्स हांगासर तितून तो मिसवड आसा. आल्ताराची सेवा करता तेच बराबर लोकांचीय सेवा करता, जायतें बरें करता. आनी हे तिगूय जाण भाव म्हणटात जे यादनीक जाल्यात होय आमचो चवथो भाव चडसो यादनीकपणाक वेंग मारतलो, देवाच्या उल्याक कान दितलो. भाव भयणीनो, आयज आमी देव आपोवण्याचो आयतार आमचे दियोसिजीन मनयता. आवय बापायनी जरी तर आयज पळयलें जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक कितलीं जाणां यादनीक जावपाक, माद्री जावपाक, मोटवाशी जिविताक वेंग मारपाक धाडपाक तयार आसात काय. आनी भोव करून चौग पूत आसात जाल्यार 4य पुतांक यादनीक जावपाक कोण धाडपाचें चिंततलो. आडकोडी जायत्यो आसात देवाचो उलो येता तेन्ना. देवाचो उलो येता तेन्ना थोडे पावटी आमी तो इग्नोर करता. जे भशेन आमकां जरी तर कॉल आयलो कोणाचोय, नांव दिसती पडलें, आमी पयलीं डिसायड करता हो कॉल घेवपाचो काय आसूं इग्नोर करपाचो. जायते पावटी आमी ते भशेन करता. थोडे स्पॅम्स येतात, आमी रोखडे ते इग्नोर करता, ब्लॉक करता. जायते पावटी असले कॉल येतात की आमी बिजी आहा आनी आमच्यान तो आन्सर करपाक जायना. थोडे पावटी आमी आय वील कॉल बॅक म्हणून मॅसेज धाडटा. हांव जायते पावटी धाडटा आय वील कॉल बॅक म्हूण, मागीर विसोत ना परतून कॉल बॅक करपाक. आनी म्हाका दिसता तुमच्याय मदल्या जायत्या जाणांक हे भाशेन जाता, आय वील कॉल बॅक म्हणलेलें आनी कॉल बॅक जावंकूच ना. जाल्यार देवाचो एक कॉल आयज जेन्ना आमी आपोवण्याचो आयतार मनयता, आमकां असलो कॉल जेजूचो जायते पावटी येता, जायत्या जाणांक येता. थोड्या जाणांनी घोडे ब्लॉक घातलेलो आहा, आनीक कॉल करनाका. थोड्या जाणांनी घोडे बेश्टो इग्नोर केलो, वाजून वचूं दी. व थोड्या जाणांनी घोडे म्हणलां हांव मागीर चिंततलो, मागीर आय वील कॉल बॅक. पूण आजून पासून घोडे जायत्या जाणांनी कॉल बॅक करूंकूच ना. तर आडकोडी जायत्यो आसात. भाव भयणीनो, आयचीं वाचपां आमच्या दोळ्या मुखार ह्या आपोवण्या विशीं एक नियाळ दवरता. आयचें पयलें वाचप आमी आयकलां तें जाणवायेच्या पुस्तकांतलें. आनी जाणवायेचें पुस्तक भाव भयणीनो आदल्या कोरारान म्हणटात निमाणें बरयल्लें. आनी तें बरयलां तेन्ना इज्रायलान असलो माहोल जाल्लो म्हणजे तांचेर राज चलोवपी रोमकार आसले. रोमाचो सरकार ह्या इज्रायलितांचेर राज चलयतालो. आनी जायते जुदेव लोक इज्रायलांतले भायर सरून दुसरे कडेन वचून रावपाक लागलेले, सेटलर्स जाल्ले दुसरे कडेन. आनी दुसऱ्या गांवांनी वा दुसऱ्या देशांनी जेन्ना ते सेटलर्स जाल्यात तेन्ना तांचो कल्चर जो आसा, तांची संस्कृताय आसा, तांचें जिवीत वागपाची तरा आसा, व तांची लायफस्टायल जी आसा ती तांणी आपली केल्ली. कित्याक ते दुसरे कडेन रावताले, जायत्यो नव्यो नव्यो वस्तू शिकलेले ते. जे भाशेन आमचीं जायतीं भाव भयणां गोंयकारां आयज भायल्या देशांनी आसात. थोडीं पोर्चुगीज पासपोर्ट करून UK गेल्लीं आसात, वो युरोपाच्या देशांनी गेल्लीं आसात. थोडीं अमेरिकेक वचून सेटल जाल्यात, कोण कॅनडा गेला, कोण जे मिडल ईस्ट आसा थंयसर गेला, गल्फ रिजनाक गेला. थंयसरल्यो वस्तू, थंयसरली लायफस्टायल पळोवन जायते पावटी म्हणटात थिंगा काय बरें, हिंगा गोंयां आनी येवपाचें न्हू, हिंगा भारतान आनी येवपाचें न्हू परतून, थिंगाच बरें. तर हेच भाशेन हे लोक, हे जुदेव जे दुसरे कडेन गेल्ले, ते थंयसरली जिविताची तोरा पळोवन व तांचो कल्चर पळोवन थंयसर मिसळ जाल्ले. इतले की थोडे जाणांनी तांचे देव पासून आपले देव केल्ले. आनी असल्या वेळार जे कोण ओरिजिनल आसात, ओरिजिनल जुदेव जे इज्रायलांतूच आसात आनी आपल्यो ह्यो चाल रिती आसात त्यो पाळून आसात, तांची जायते पावटी खेबाडां करताले, जायते पावटी तांकां किकोन करताले. जशें आयच्या जाणवायेच्या पुस्तकान आमी आयकलां, हे प्रमाणीक मनीस जे आसात, तो प्रमाणीक जुदेव जे आसात तांची ती खेबाडां करतात. आनी हे जाणवायेचें पुस्तक म्हणटा खोटे मनीस. ह्या खोट्या मनशांनी असल्यांची, म्हणजे जे प्रमाणीक आसले, जे आपले धर्म जियेताले, जे आपलो कल्चर जियेताले, तांची खेबाडां करताले. आनी खेबाडां करता आसतना कडेन थोड्यांनी
आपलो धर्म वो आपली जिविताची तोरा सोडून पासून दिल्ली, कित्याक हे दुसरे जे आसात जे दुसरे कडेन सेटल जाल्यात ते आमचे विशीं अशें उलयतात, हांगा आनी रावन फायदो ना. जायते फावटी कडेन आमची भाव भयणां जी पयस गेल्लीं आसात तांचेंय म्हणणें हें, हिंगा कांयच ना, हिंगा सगळें काबार, हिंगाची गेल्यार बरी. आनी तांचें आयकून जायतीं आजून पासून आमचीं गोंयकारां गोंय सोडून वचत आसात. आपोवणें उलो खंयचो आयकता आमी जाल्यार उरफाटो दुसरे वाटेन तावन हांगाय तावन जायते उले वेतात. आपोवपाक सगळीं बाराबर येवया, बाराबर मेळया, आमचें गोंय सांबाळया, आमचो जीव सांबाळया, आमचो धर्म सांबाळया, भावार्थ सांबाळया. जायते फावटी असले उरले आसात ते ब्लॉकाचेर गेल्ले आसात, वा इग्नोराचेर गेल्ले आसात, ओ आय वील कॉल यू बॅक म्हणलेले आसात, परतून येयच ना. जाणवायेचें पुस्तक भाव भयणीनो आमच्या मुखार हें दवरता. हें सगळें जाता तेन्ना आमी ह्या उल्याक जबाब दिवपाक गरज. आनी जो कोण थिराय सांबाळटा हो जबाब देवाक दिवपाक, तो की सुकेस्त आसतलो, तो की तारोण जोडटलो. ह्यो आडकोडी आमच्या ह्या आपोवण्यांक जबाब दिवपाक ह्यो आडकोडी आसात त्यो बागेवन जाकोब आयच्या दुसऱ्या वाचपानूय आमच्या मुखार दवरता. देवाचो उलो येता तेन्ना एक व्हडांतली व्हड आडकोड म्हणल्यार आमच्यो वंडावण्यो. ह्या संवसारांत जायत्यो वस्तू आसात ज्यो आमकां दिश्टी पडटात. भोव करून तरणाटीं कशीं, भुरगीं कशीं, आमकां जायत्यो वस्तू दिश्टी पडटात आनी आमकां दिसता आमकां हें जाय, आमकां हो करियर जाय, आमकां ही लायफस्टायल जाय. देवाच्या उल्याक जरी तर जाप दीत आनी यादनीक जावंक, माद्री जावंक, मोटवाशी जिविताक वचत जाल्यार हें सगळें लॉस. कांयच मेळचें ना, करियर मेळचो ना, फेम मेळची ना, वो घोराबो मेळचो ना. जायत्यो वस्तू सोडपाक पडटल्यो, वय जायत्यो वस्तू सोडपाक पडटात. पूण आमची वंडावण जरी तर आमकां ह्या वस्तू सगळें ओडटा जाल्यार आमी सांडलोलीं मनशां, आमी सांडलोलीं तरणाटीं, आमी सांडलोलीं भुरगीं. आनी बागेवन जुआंव, बागेवन जाकोब ही आपली चीट बरोवन आमकां ह्या आयच्या दुसऱ्या वाचपान हेंच उगडास करता. आनी ही वंडावण कित्याक जायते आपस्वार्थीपण आमचे भितर आसा, सेल्फिशनस. सगळें म्हाकाच जाय, हें सगळें म्हजेच पासत, दुसऱ्या पासत, गांवां पासत, घोराब्या पासत जायते फावटी आमकां करपाक जायना. फकत म्हाका जें कितें लागता तेंच पुरो, दुसऱ्याचें दुसऱ्यांक पडोवं दी, आपूण आपणाक देव सोमेस्तांक, अशें जाल्लें आसा. म्हणटच देवाचो उलो जो आसा तो आयकूंक पासून अवघडाय जाता. थोड्यांगेर कडेन फकत एकूच भुरगें आसा, एकूच पूत आपुरबायेचो, एकूच धूव आपुरबायेची, तेका आनी यादनीक जावपाक, माद्री जावपाक धाडपाक जाता. भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू हें शुभ वर्तमान सोंपता आसतना एका भुरग्याक धरून आपले वेंगेन ताका घेवन आपल्या शिसांक सांगता, कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता. आयज आमचे घोराबे धाकटे जाल्ले, चिड्डोल्यात, श्रिंक जाल्ले आसात. छोटा परिवार सुखी परिवार. एकलोच पूत आसा कसो धाडूं, एकूच धूव आसा कशी धाडूं. पूण भुरगीं जेन्ना देव दिता तेन्ना जायते फावटी आमी नाकारलेले आसा, आनीक एक फावटी ब्लॉक घातलेलो आसा, रिजेक्ट केल्लो आसा, इग्नोर केल्ले आसात. आय वील कॉल यू बॅक म्हणलेलें आसा, आजून परतून कॉल बॅक करूंकूच ना. आमचे घोराबे धाकटे जाल्यात जाल्यार घोराब्यांतलीं आपोवणी कशे भाशेन येतलीं आयज चिंतपाची गरज आसा. जेसी, जेत्सनी आनी जेर्सन हे 3 जाण भाव एकाच घोराब्यांतले, एका फाटल्यान एकलो जल्मल्लो 3 वर्सांनी. आनी हे 3गूय जाण जरी तर यादनीक जावपाक गेल्यात तांची आवय बापूय खुशाल. कित्याक आमी आमच्या जिवितांतलें जें देवान आमकां दिलां तें आमी परतून देवाक दिलां. देवाच्या आपोवण्यांक आमी जाप दिल्या. भाव भयणीनो, जेजू हें आपोवणें मानून घेता, तांचे लागीं उलयता. आपल्या 12 आपोस्तलांक कुशीन व्हरून फकत तांचेच लागीं उलयता. हें आपोवणें मानून घेता तांकां सगळें सोंपेपण मेळटलें अशें ना. जायते अवघडायो आसात, त्रास आसात. देखून आपणा विशीं जेजून तांकां सांगलें, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान घालतले आनी ते ताका जिवेशी मारतले. कोश्ट, त्रास, धुमाडो. भोव करून तूं प्रमाणीकपणान उलयता, प्रमाणीकपणान चलता जाल्यार आनिकूय त्रास कोस. जशें पयल्या वाचपानूय आमी आयकलां, चल येवन ताची तपासणी करुया, ताका कोश्ट दिवया.
पळोवया तो कितलो पासून उबो रावता तो, ओ पळोवया आमच्यान ताका कशे भाशेन लॉजीक सांपडावंक जाता, ताचे चुकी काडुया. असलें देवाचें आपोवणें मानून घेतात तसलें सगळें जावपाचेंच आसा. आनी हें जेजू आदी फुडेंच सांगून दवरता, करतले अशें, मारतले, पूण तिसऱ्या दिसा हांव पुनर्जीवन जातलो. मनशाचो पूत म्हणजे जेजू तिसऱ्या दिसाक पुनर्जीवन जातलो, मरणाचेर जैत व्हरतलो, लोजेचेर जैत व्हरतलो. वो हे जे सगळे ट्रॅप्स घातलेले आसा प्रमाणीकपणा पासत तातूंतल्यान भायर सरतलो. हें सगळें आमच्यान समजूंक जाता. आनी खरेंच जीं कोण देवाच्या आपोवण्याक खरेंच जबाब दितात तांचें सगळें हें घडटा. देवाच्या आपोवण्याक जबाब दिल्लो हांव म्हज्या जिवितांतल्यान म्हणूंक शकता, वय देव असल्या सगळ्या वायटांतल्यान आमकां निबारता, सांबाळटा. हांव बरो म्हण न्हय, वो हांव सगळ्यान मजबूत म्हण न्हय, म्हज्यो अशक्तायो म्हाका आसात, पूण हे अशक्तायेन देव म्हजें बळ जाता. कित्याक देवाच्या उल्याक हांवें जाप दिल्या, देवाच्या उल्याक हांवें हयकार दिला. म्हणटच आयज देव आपोवण्याचो आयतार आमी मनयता आसतना भाव भयणीनो, जरी तर आमकां उलो आयिल्लो आसा, जरी तर कॉल आयिल्लो आसा जाल्यार पिकअप द कॉल. भोव करून तरणाट्यांक, भुरग्यांक हो उलो, इफ गॉड इज कॉलिंग, पिकअप द कॉल. तो आनी ब्लॉकाचेर गायनाका वा इग्नोर करिनाका आनी आय वील कॉल बॅक म्हणीत रावनाका. कॉल बॅक जाल्यार कॉल बॅक कर. कित्याक देवाच्या उल्याक जो कोण जाप दिता तो सांडपाक शकना. देवाच्या उल्याक जाप दिता तो कितलीं वादळ मोडां जिवितान आयल्यार पासून ताच्यान उबो रावूंक जाता. तर तुका कॉल आयिल्लो आसा, तुका आपोवणें आयिल्लें आसा, आयक. गोराब्यांनी जे भाशेन हे 3 जाण भाव यादनीक जाल्यात सप्टेंबराचे 8 तारखेर, तांच्या आवय बापायन जे भाशेन तांकां मुखार धाडल्यान चवथो आसा ताकाय ती धाडपाक तयार आसात. ते भाशेन देवा सवें, देवाच्या वावरा सवें, पवित्र सभे सवें उधार जायात. भुरग्याचें देणें घेयात, भुरग्याचें देणें दियात. तेन्नाच आमच्यान म्हणूंक जाता, वय हें क्रिस्ती आपोवणें आमी मानून घेतलें. गोराबो घडूंक जें देवान आपोवणें दिल्लें, क्रिस्ती गोराबो हांवें घडलो आनी क्रिस्ती गोराबो हांवें ह्या समाजाक दिलो, हो समाज बरो करूंक. जशें आमी पयल्या वाचपान आयकलां आनी नियाळ्ळां, दुसरे कडेन दुसऱ्या बराबर मिसळ जावन दुसऱ्याच्या जिवितांतलें वायट आसा तें घेयनाका, पूण तुज्या जिवितांतल्यान जें बरेपण आसा तें तूं दुसऱ्यांक दी. समाज मेळो जाल्लो आसा, वय समाज आयज पातकान आसा, काळोखान आसा, वय सारकी खबर. ह्या काळोखाक भिवून, ह्या पातकाक भिवून थंयसरलो पयस रावता त्या पावटीक थंयसर भितर सर तुज्या क्रिस्ती जिविताचो उजवाड तांकां दी. हें देव आपोवणें आयज सगल्यांक आसा, मानून घेवपाक तयार आसा काय आमी? गॉड इज कॉलिंग, आर वी रेडी टू पिक अप? आयज ही कृपा आमकां मागुया. तरणाटीं कशीं, भुरगीं कशीं देवाच्या आपोवण्याक उक्तीं रावया. आवय बापूय कशीं आमच्या गोराब्यान, आमच्या मागण्या वरवीं आनी आमच्या गोराब्याच्या जिविताचे चाली वरवीं देव आपोवणी उत्पन्न करुया. आनी अशें करता तेन्ना ही सगळीं देणी जी भासायिल्लीं आसा ती आमकां मेळटलींच, ती आमकां चुकची ना. पुनर्जीवनपण आमचेंय जातलें. ह्या सगळ्या वायटाचेर आमी जैत व्हरूंक पावतले. हांव हो बरवसो धरून ही मिसाची भेट भेटयता आसतना ह्याच आपोवण्यांतल्यान, हे पवित्र जाल्ल्या हातांनी हो सादो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता. तातूंत वांटो घेवंक आमकां सगल्यांक पुर्ती कर म्हूण मागुया. तातूंत वांटो घेवन आमी दुसऱ्यांक पुर्ती करतलीं, दुसऱ्या सवें बरेपण हाडटलीं मनशां जावंक आमकां कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. सतमंत देवा, सुर्गविदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचना आणि जेजू ख्रिस्ताच्या आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोष्टी सांबाळलो. आंपार वरवीं चललो, कोसल्या ताणे कोसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका पिकलो, तो मेल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोद पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला,
थंय तांचे मेल्यांची मुसबी करून येतलो सोप मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबेक भक्ताचो एकठार पदकाचे मोक्षणे कुडीचे जेवण व्हड सासणाचे जिवीत आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां सगळे भक्तीन आनी भावार्थान देवा मुखार दवरुया. जोर तर बरो मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो. आपलो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक देवान एकेकेरीत भाशेन यान्निकांक आनी धर्मिकांक वेंचून काडल्यात आनी आमचे मोदें पाठयल्यात. तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण आनी आपल्या पावण्याक तांकां सदांच विस्वाशीत दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. शांती करपी मनशां शांती करूंक वावुरतना प्रमाणीपणाचे बी ओंपतात. पोरजेची सेवा करूंक आनी निती शांतीच्यो वाटो तांकूंक राजकारभाऱ्यांक देवान खेरीत आपोवणें दिलां. आपल्याक फावो जाली जुट्टी देवा तावन उपजल्या म्हूण वळखून पोरजे मदें भेदभाव आनी दुस्पट घालिना जावंक पूण निती शांतीचे आनी एकचाराचे दूत जावन आपलो कारभार चलोवंक तांकां बाबाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. कोणाक पयलो जावची खुशी आसल्यार तो सगल्या परस निमाणो आनी सगल्यांचो चाकर जावचो. आपल्या मोळ्यांत वावरूंक जांकां देव आपयता तांणी कुशे मनान आनी उदार काळजान देवाचें आपोवणें स्विकारूंक आनी जेजूचे देतीन ताच्या शेळ्यांक लानवीक सेवेचे नमुणे ते जावंक पावूं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता. आमच्या कुटुंबांनी फिरगोजांनी आनी आकारणेच्या घरांनी देव आपोवणी उपजोवंक आनी ती वाडोवंक जबाबदारी आसलेल्यांनी बोड घेवन वावरूंक आनी अशें देवाच्या व्हड मोळ्यांत ताच्या राज्याची सुफोड पिकाळ फळां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत एलिसांवांचो उजो पेटपाक सुरू जाल्लो आसा. ह्या बोवाळान आमची भाव भयणां साणोना जावंक बो करून आमी कातोलीक क्रिस्ती भावार्थी साणोना जावंक आमकां सगल्यांक देवाची कृपा दी म्हूण आमी मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. हेर सगली आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. सुर्गीच्या बापा तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमकां सगल्यांक तुज्या आपोवण्यांक फावो ती जाप दिवंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. याद देखून समर्पित आमची मना समोर ठेवूया. आत्मिक उठोया कथा कांचाय आमची तयार करा. यात्निक दाखवून भेट जोयता. आमची जी भेट जोया.
म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनीक शुभेच्छा आदाबा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे पोरजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोनवाळेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवंडार करून धाडलोय. जें जेजू सवें तुका मानतालें तेंच आमचेय सवें तुका मानूंक पातोक मात सोडून हेर सगल्यान आमचे गोतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी ओगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाडून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. ओगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुटपोर गोठुया. तुझ्या कुर्साने पुनर्जीवन परा, तुवें आमकां
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. खेरीत भाशेन ह्या वेळार मागुया आमच्या सगल्या तरणाट्यां पासत भुरग्यां पासत देव आपोवण्याचो उलो तांणी आयकून घेवंक, जांकां तुमी वळखतात जावं तुमची शेजारी, तुमची घरचीं, जांच्यांनी ह्या उल्याक जाप दिवंक जाता अशें तुमकां दिसता तांचे पासत मागात ह्या वेळार. तांकां तुजे इश्टाक आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुझेवाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवाचो उलो आमकां सगल्यांक आसा. देव आपोवणें आमकां सगल्यांक आसा. कसल्याय बेसार आमी आसूं देवाचें आपोवणें मानून घेवन आमकां दिल्लो वावर करूंक आमकां कृपा मागुया. सगलीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगल्या वस्तून हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
सोमी म्हणटा हांव बरो गवळी, म्हज्या मेंढरांक हांव वळखतां आनी म्हजी मेंढरां म्हाका वळखतात. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमचे असोक्तायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फोड आमचे जिणेचे चालीन आमी भोगिसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसुया. आयज साद्या काळाचो 25वो आयतार आनी आयच्या ह्या मिसाची मांडावळ केल्या आमच्या फिरगुजीच्या तरणाट्यांनी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक आनी आख्ख्या सुमानान आमच्या गोराब्यांनी आमी मागणें करता तेन्ना देव आपोवण्या पासत मागुया. आमच्या गोराब्यान, आमच्या शेजाऱ्याक, आमचे चिखलेचे फिरगोजीन देव आपोवणी पाद्री जावंक, माद्री जावंक, तरणाट्यांनी मुखार सरूंक आमी तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया. चोत्र आयदोरची सद्याक आमचे फिरगोजीन आयतारा दिसाक 4 मिसां जातात. पयले मीस 6 वाजता, दुसरे मीस 7:15 वाजता, तिसरे मीस 8:30 वाजता आनी चवथे मीस आमच्या क्रिज्म घेतल्या भुरग्यां पासत 9:30 वाजता. 8:30 वाजताचे आनी 9:30 वाजताचे मीस लायव्ह स्ट्रीम जातले. ज्या कोणाच्यान मिसान येवंक जायना अजून पासून तांणी घरा रावन तातूंत भाग घेवंक जाता. 8:30 वाजताचे आनी 9:30 वाजताचे मीस लायव्ह स्ट्रीम जातले. सायबिणीची भेट आमच्या फिरगोजेन चालू केल्ली आसा. भोव करून घोरांनी सायबिणीची भेट जाताली ती ह्या वर्साकूय जायना. तर आमच्या समुदायांनी ही भेट सायबिणीची आमी सुरू केल्ली आसा. तुमच्या समुदायान आसा तेन्ना सगल्यांनी तयार जावचें, बरे भाशेन तयारी करची. सायबीण मांयक तुमच्या वाड्यांत आनी तुमच्या घरांत एके भाशेन घेवची. आनीक त्या दिसाक कुमन्यावांची रीत आमी दर वाड्यान करता. जी कोण कुमन्याव घेवपाची आसात तुमची नांवां तुमच्या PPCच्या वांगड्या लागीं दिवची, कित्याक त्या प्रमाणे आमी तयारी करूंक जाय. म्हणटच तुमचो दीस आसा तो आदी फुडेंच तुमी जाणात केन्ना तुमच्या वाड्यान सायबीण मांय येवपाची आसा ती तेन्ना ही भेट घेवंक तयार रावात. सोमारा दीस सायबिणीची भेट जातली देवसाग्रान सांजेर 6 वाजता. मंगळारा दीस सायबिणीची भेट आल्त चिकाली टेलिफोन एक्सचेंज सायड समुदाय सांजेर 6 वाजता. आनी ब्रेस्तारा दीस सायबिणीची भेट आल्त चिकाली समुदाय वॉटर टँक सायड सांजेर 6 वाजता. सगळीं आमी बरे भाशेन ह्या सायबिणीचे भेटेन भाग घेवया आनी सायबिणीची मजत आमच्या सगळ्या वाड्याचेर मागून घेवया. पंचायतीची कळोवणी. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल ग्राम सभा मिटींग जातली फाल्यां सोमारा दिसाक 20 तारखेर सकाळीं 9:15 वाजता. अजेंडा दवरला तो टू एलिमिनेट सिंगल यूज प्लास्टीक. खेरीत भाशेन भाव भयणीनो प्लास्टीक भोव करून हें सिंगल यूज प्लास्टीक आसा तें आमकां कितलें हानिकारक, आमच्या पर्यावरणाक कितलें माल तें आमी जाणा. तरी पूण आमी जायते फावटी तें उजार करता. तर आतां कायदोय काडपाक जाता आनी हो कायदो काडपाचो एक हो प्रयत्न चल्लेलो आसा. तेन्ना आमचे पंचायतीक आमी फावो तो सहकार दिवंक आमकां सगल्यांक कायदो लागता. तर जाता ते भाशेन हे जमातीक वांटो घेवचो आनीक हो जो कायदो येता टू एलिमिनेट सिंगल यूज प्लास्टीक ताका आमी सगळीं आमचो सहकार दिवया. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भायर सरता आसतना आमचे चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब हांणी तयार केल्ली पॅकेट्स ते भायर बॉक्स आसात तातूंत आसात. खेरीत भाशेन ती पानां लक्ष्मीतारू ह्या झाडाची डेंगी आनी मलेरिया हाचेर आड झुजपाक बरी. सकाळीं एम्प्टी स्टमकाचेर ताची च्याव करून पिवपाक जाय. तुमी ती व्हरूं येता. Deva mondiratli atma kushna karsa
देवा मोनिरांतली आत्मा खुशाल casa देवा शांती बाहेर सोडून घरा येता हालेलुया 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 हालेलुया.
आमचे तो हातो ओर्ता आमकां वेगीन तो घेता जेजू आमच्या तुजे सोशी धांवून धांवून आमी येना तुजे बेसां आमकां मागता तुजे वेगीन आमी निघता जेजू आमच्या तुजे सोशी धांवून धांवून आमी येना तुजे बेसां आमकां मागता तुजे वेगीन आमी निघता. Good morning, everyone, Good morning, Father. and welcome to this Eucharistic celebration. Soglयांक तुमकां माये मोगाचो येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानान. I hope all of you want to participate in the Mass. So you are not come to hear the Mass, you are come to participate. So let's all join our hands. When we participate in a ceremony, we join our hands and we ask for God's grace. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भावा भयणींनो, मनशांक सोडोवच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. आपल्या बापाची येवजण मानून घेवन बापान दिल्लें कार्य शार्ती पावोवंक जेजू फुडें सरलो. आपल्या आख्या जिवितांत बापाचेर आनी ताचे कुशेचेर ध्यान दवरून जेजून सोडवणेचो वावर केलो. आपलो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक जेजून आपल्या शिसांक विचून काडले, तांची आकारणी केली आनी उपरांत तांकां संवसारांत पाठयले. आयज हो सोडवणेचो वावर जेजू आपल्या विचून काडलोल्या याज्ञिकां आनी धर्मीक भाव भयणी उद्देशीं फुडें व्हरता. आयज आमच्या धर्म प्रांतांत आमी समोर ओंपता तो देव आपोवणेचो आयतार. देव आपोवणी फुलोवन हाडूंक आमकां आसलोले जबाबदारेचो आमकां उगडास हाडटा. जेजूचो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक आमचे मदलीं जायतीं देव आपोवणी फावो कोर आनी जेजूच्या व्हड मोल्यांत वावरूंक तांच्या काळजा सारके याज्ञीक आनी धर्मीक भाव भयणी उपजोय म्हूण मोल्याच्या दोनया लागीं ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत एक चितान मागुया. Today is a Vocation Sunday. म्हणटकूच आज देव आपोवण्याचें सातोडें. आमी सगलीं तरणाटीं देव आमकां आपयता. थोड्यांक आमकां गोडेक टिचर जावंक आपयता, थोड्यांक आमकां इंजिनियर जावंक आपयता, थोड्यांक आमकां बिझनेसमॅन जावंक आपयता, थोड्यांक आमकां दोतोर डॉक्टर, थोड्यांक आमकां गोडेक पाद्री आनी माद्री जावंक आपयता. द मोमेंट वी हियर that we are called to become a priest or a nun, we smile, we laugh. We think it's a less called vocation. पूण सगल्यांक आमकां ह्या संवसारांत जियेतना देव आपयता. गॉड कॉल्स ऑल ऑफ अस. म्हणटच तुमकांय देव आपयता. जायते फावटी ह्या देवाच्या आपोवण्याक तुमी कान दिनात. You feel ashamed because your companions will tease you, your relatives will smile at you, they will think that you are not worthy. अशें न्हय, तुमकां सगल्यांक देव आपयता जाल्यार ह्या देवाच्या उल्याक आमी जायते फावटी कान दिवंक गरज. आमी जायते फावटी चुकता. पयले सुवातेर ह्या प्राचीत रितीन आतां आमी वांटो घेवया आनी आमकां सगल्यांक देवाचें बोगसणें मागुया. जेजू मोगाला संवसारी हावेस कुशीन दवरून आनी बापाची कुशी हे एकूच आशा काळजान बाळगून तुवें बापाचे सोडवणेचें सोपोन पुरें केली. म्हज्या जिवितांत बापाचे कुशेचेर ध्यान दवरून म्हजी सेवा दुयेचे बदलेक म्हजेच कुशेची पाळूंक आनी म्हजेच सपनां पुरी करूंक हांव वावुरल्या. म्हाका बोगोस सायबा, सोम्या काकलुटकोर, सोम्या काकूतकोर. जेजू मोगाला आमची कर्तुत्वां देव आपोवणेचे पाळणी म्हूण पवित्र सभा आमकां शिकयता.
आमच्या भुरग्या बालकांक पवित्र सभेचे शिकवणेन वाडोवंक आनी तुज्या आपोवण्याक आयती जावंक मार्गदर्शन दिवचे सुवातेर तांचे सवें संवसारी मन आनी आशा बाळगूंक चलोवंक आमी वावुरल्या आमकां भोगोस सायबा क्रिस्ताक आकलूट कोर जेजू मोगाला तूं आमचो मोग करताय आनी आमकां बरें तें विचून काडूंक आदार दिताय तुजो मोगाचो ताळो आयकून तुज्या मार्गान चलचे सुवातेर आमी तुज्या उल्याक आमचे कान बेरे केल्यात आनी आमकांच मानता ते वाटेन आमी चल्ल्या आमकां भोगोस सायबा सोम्याक आकलूट कोर सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. सोगी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सुरपोद्वेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या दूर वैभवा वासोत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाची तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर बापाच्या उजव्याक बसताय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाची मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं इस्कूल एकलोच तूं परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा पवित्र समूर्तीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले तुज्या आज्ञा पाडून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. जानवाऱ्याचें पुस्तका वेलें वाचप खोट्या मनशान म्हणलें तो सांगता तें खरेंच जाल्यार पळोवया ताका कसलो शिवट मेळटा तो चोत्रायेन पळोवचें जर तर बरो मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाच्या चोपकांतलो ताका निवारतलो ओकमानांनी आनी वडवडांनी ताची परिक्षा करुया अशें तो कितलो दुलोप तो आमकां कळून येतलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी तपासून काडटले लोजेच्या मोन्नाचें फळ म्हूण ताचेर मारुया कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण तांणीच सांगलां देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळता परतून म्हणूया परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा तुज्या नांवाचे पदवेन म्हाका निवार देवा तुज्या बोलान म्हाका नीट करून दी म्हजे मागणेक आयक देवा म्हज्या तोंडांतली उतरां कानांत घे जबाब
परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. कित्याक गोरवी मनीस म्हजेर उपसारल्या दारून मनीस म्हजो जीव काडूंक म्हजे पातीक लागल्या. देवाची तांकां कांयच पर्वा ना. जबाब परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. देव तोरी म्हज्या आदाराक येता. परमेश्वर म्हजो जीव सांबाळटा. कशे मनान तुका योद वोपतलो. तूं बोव कोनवालो म्हूण तुका वाखाणतलो. जबाब परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. भाग्यवान जॅकोबाचें चिटी वेलें वाचप. प्रितुमेच्या जंय निर्दुकाय आनी अस्वार्थ आसात थंय दुस्पोट आनी सगळे तरेचें वायट आसा. वयर तावन येता ती जाणवाय पळय. स्वातेर निर्मळ तें भायर शांत, मानसुकेची आनी भोवलीं, काकलुटीन भरलोलीं आनी बरीं फळां दिता तसलीं. ती तोंड पळोवन काम करिना, दोगेपण करिना. शांती करपी मनशां शांती करून वावुरतना प्रमाणीकपणाचें बी ओंपता. झुजां आनी झगडीं तुमचे मोदें खुयतावन येतात. तुमचे भितर झूज करतात ती वंडोव्याची न्हय. तुमी कितें आवडेतात तें तुमकां मेळना म्हणटोच तोरणी जिवेशी मारूंक तयार आसात. तुमी कितें आशेतात तें तुमकां मेळूंक शकना. तेन्ना तुमचे मोदें तुमी झगडीं आनी झुजां करतात. तुमकां मेळना कित्याक तुमी तें मागूंक ना. तूं मागतात आनी तरी तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या वंडोव्या फाटल्यान तें होगडावंक वायटोव्या मनान तुमी मागतात. देवाचें उतरें. देवाचें उद्गार. सोरेस्पराक जय जय. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयलात. सोरेस्पराक जय. Kindly join your hands, all of you. There are all together, how many of you count? All must give a reply when I say something. Survispo tumche sove asu. तुमचे सोवेयासु. Marco pormoni Jesu Christace शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. तुयचे बाय सरूद जेजू आनी ताचे शीस गालिलेंतल्यान वेताले, पूण हें कोणाकूच गोमलोलें ताका नाका आसलें. कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो आनी तांकां सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान घालतले आनी ते ताका जिवेशी मारतले आनी मोरतूच 3 दिसां उपरांत तो पुनू जिवून जातलो. पूण तांकां हें उतर समजनासलें आनी ताचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. काफारनांवांत पावले आनी घरा येतूच ताणें तांकां विचारलें, वाटेर कसलो विवाद करताल्यात तुमी? ते ओगेच रावले, कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो काय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन वाद विवाद करताले. तेन्ना बसल्या उपरांत 12 जाणांक आपोवन ताणें तांकां सांगलें, कोणाक पयलो जावची कुशी आसल्यार तो सगळ्यां परस निमाणो आनी सगळ्यांचो चाकोर जावचो. मागीर एका भुरग्याक धरून ताका तांचे मदें उबो केलो
आनी ताका वेंगेंत घेवन तांकां सांगलें, कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता, आनी म्हाका घेता तो म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वगाडी तुका क्रिस्ता. माय डियर स्टुडंट्स म्हणटा कित्याक तुमी सगळीं जावन आसात भुरगीं शिकपाचीं. आमी आज 25व्या आयतारान, साद्या काळाच्या आयतारान, वी आर इन दी ऑर्डिनरी टायम, ऑर्डिनरी संडे, 25th Sunday it is called, and it's of ordinary time. There are 3 seasons in the church. One is the Advent, one is the ordinary time, and one is the Lenten season. म्हणटच 3 आमकां काळ आसतात पवित्र सभेन according to our liturgy. हो आतां साद्या काळाचो वेळ चलता, and we are in the 25th Sunday of ordinary time. हांव तुमकां प्रश्न विचारतलो. आयकलां जेरिको नांवां घेतलो मुद्दम सगल्यांची आनी विचारतलो झूप करून. Now the question is, when the pandemic broke out, what is called the name of that pandemic? What is the name of the pandemic that broke out? कोणूय सांगात. अरे, surprising. What is the name of the pandemic that is going on at present? Huh? Yes, COVID-19. Why it is called COVID-19? Why? Yes, started in December 2019. And that's the reason it is given as COVID. The year is given 19. जेन्ना कोविड कॉमेस जालें तेन्ना सगळीं घाबरलीं. All of us were frightened. आमी सगळीं चिंतूंक लागलीं, what is it? This is a new type of virus that is attacking human beings. So some people blame China, some people blame the scientists, some people blame the bats. And all of us were upset because suddenly there was a lockdown. हो ना? लॉकडाऊन जालें की ना? कोणाचो जबाब ना. मास्क इज हेल्पिंग यू. हो ना? येस. म्हणून सडनली देर वॉज अ लॉकडावन, एवरीथिंग वॉज क्लोज्ड. आनी असल्या वेळार द हॉस्पिटल्स वेर फिल्ड विथ पेशंट्स. हॉस्पिटलां भरलीं. कॅन यू टेल मी which country was the worst affected? Which country was the worst affected? Now it's America. Earlier, which was the country which was worst affected? America is now first country to be worst affected. Somebody said, which is that country? Italy. There were all old people in that country. म्हणटूच जाणटी जायती ह्या देशांत आसली, and all of them started dying because the pandemic started attacking the old people. Why? Doctors were surprised. Doto चिंतूंक पडले, चिंताले, why it is attacking? Suddenly what happened? They came to know that it was affecting the lungs. And old people have a problem of breathing. होय ना, जशी आमी जाणटी जाता, we start heavy breathing. We can't breathe. So the old people started getting affected. म्हणटकूच तांकां problem जालो breathingaचो. And when you have a problem of breathing, naturally what is provided to you? Those who are studying science, what is provided? Oxygen. What is that called? You are put on a ventilator. So ventilatoraचेर दवरूंक तांणी येवशिल्लें. असलेच जाता आसतना एक पाद्री भाव आसलो, ताचें नांव जिसेपे आसलें, जिसेपे. And suddenly he was in one parish in a village called Bergami. थंय आसतना तो लोकांक कोमयाव दिवंक वेतालो. He used to go to give communion to the sick because he didn't know what this virus was about. So people moved out.
Without the mask, sometimes they didn't know what to do, and people were falling sick, some were dying. So some took the courage आणि ते भायर सरूंक लागले. असले वेळार हो पाद्री जेन्ना थंय गेलो तेन्ना suddenly he caught COVID. आणि तो हॉस्पिटलान पडलो. So many people wanted ventilators. There was no ventilator for him. And suddenly his parishioners realized, they collected some funds and taka ek ventilator घेवन ताणी दिलो. And this priest was feeling better. By his side, he noticed there was a young man of your age, maybe about 19, 20. He was lying on the bed. He was gasping for breath. तो उस्का सोडूंक कुश्टवतालो. आनी ह्या पाद्रीन ताच्या नर्सीक विचारलें, what is wrong with him? She said, he is having the same problem, COVID. His lungs are infected. There is no respirator for him. There is no ventilator. He can't be put. So this priest requested this nurse, you remove my respirator and put him on that ventilator. She said, no, but I can't do it. She said, I am requesting you. And Father Giuseppe removed his ventilator mask and ordered that sister to put it for the young man. After 3-4 days, 3-4 dis zale upran, Father Giuseppe died. But he was able to save this young man. या तरणाट्या भुरग्याक ताणें वाचयलो. When this young man became all right, he started propagating about it. He said, you know, today I got a new life because of 2 things. One is because of the service that the nurses and the doctors gave me. Second, because of the self-sacrifice a priest made for me. एका पाद्रीन आपलो त्याग मुजे खातीर केलो, आपलो व्हेंटिलेटर म्हाका दिलो, हाका लागून हांव जिवंत आसा. My dear brothers and sisters, म्हज्या भुरग्यांनो, आज तुमी पयलें वाचप आयकलां, जाणवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप. In the first reading from the book of wisdom, it was written 50 years before Christ was born. And before that, the people used to live in Jerusalem. But at the time of writing the book of wisdom, the writer and all those people, youngsters especially, they lived with the people who were non-Jews. So they didn't know what is called the Torah. They didn't know what was the 10 Commandments. Tenka khabar nasli. So they were living in their own world. They were mingling up with the non-Jews, and they were taking their ways of selfishness, of pride, of vengeance, of jealousy. Dusrयांक जशें आसा तसली वस्तू ते आपणायताले. And that's what this author of the book of wisdom says. They forgot their religion. They were asking, what is this religion? They started making fun of those who were living according to the Torah, those who were living according to the statutes, those who were living according to the Bible, those who were living according to the 10 Commandments. So they started making mockery. And this reading was written by this author precisely to show how these people had gone astray from God. They were socially poised. They were starting making fun of God. They were not believing in God. And they said these words, आमी लोजेचे मोरनाचे फॉर्मोन ताचेर मारुया, कित्याक कोणाक पावतलो हें ताणेंच सांगलां. Let us see whether he comes to the rescue of these people who are faithful to him. And exactly in the second reading, Bhagyon Jacobaचे चिठींतलें वाचप काय बरें. Bhagyon Jacob, he says nicely 2 words, निडुकाय आणि आपस्वार्थ. Selfishness and jealousy will divide us, he says. म्हणजे जी मनशां jealousyन आनी selfishnessन जियेता ती दोशी जियेतली. तांकां सगळे तरेचें वायट आसा. पूण वयता आनी येता, what comes, the wisdom that comes from God is this: निर्मळ, शांत, माणसुगेची आनी बोली, काकलुतीन बोरलोली आनी बोरी फळां दिता. It gives good fruits. The wisdom that comes from God is peace. The wisdom that comes from God is diligence. That wisdom that comes from God is sacrifice.
And that's exactly what Jesus says in today's gospel. आज जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत हें सांगता. जेजू आपल्या शिसांक he was taking them to a lonely place because he wanted to give them some teaching. And as he was teaching them, तो तांकां शिकयता आसतना तो आपल्या मरणा विशीं, he was telling them about his own death. He was telling them, I have to die and die like a criminal. They will treat me. म्हाका कुर्सार मारतले आनी 3 दिसां उपरांत हांव पुनः जिवन जातलो. And the disciples were not bothered. They were like you. Some of you are like that. You're not bothered because mom and dad is providing everything. So we will enjoy. Mobile is there, we enjoy. Dress is there, we enjoy. We have a motorbike, we enjoy. We get money, we go out, we eat something. They were enjoying. The disciples wanted the Messiah, someone who is a king, Kon Raza, and he would have all the power, he would have an army, he would have all the servants at his command, he would sit on a throne. That notion they had about Jesus. And they wanted to do exactly that. They were filled with themselves. They were not filled with Jesus and his teaching. म्हणटच ते कितें चिंताले, आतां आमचे मोदें कोण व्हडलो? Who is greatest among us? Let us think. So they started asking among themselves. Peter was telling, I am the greatest. John was telling, I am the greatest. Matthew was saying, I am the greatest. All of them started among them. Andrew was thinking, he is the greatest. They wanted power. They wanted position. Because when you have power and position, you can command over others. You can tell others to do this and not to do that. But that's not what Jesus wanted. Jesus wanted them to be of service. And that's why he was asking, to तांकां विचारूंक लागलो, वाटेर कितें उलयताले तुमी? And they were frightened. Like if I ask you one question, you'll be frightened. You won't tell me now. Same thing. They were frightened to tell him what they were talking, because they were talking exactly this. Who among us is better than the other? Who among us is the greatest? And Jesus said, he told them one thing. तुमचे मोदें पयलो जावची कुशी आसा तो सगल्या परस निमाणो. He should be the last. And सगल्यांचो चाकर जावचो. And should be the servant of all. Two things he said. Should be the last and the servant of all. And then Jesus calls a small child and he says, if you want to enter the kingdom of God, be like this child. Means a child is always innocent. When we look at a small baby and the baby smiles at us, we feel nice. Amka boren dista jivak. When that small child smiles, we say, "Arey, so nice, lovely." We touch the cheeks, we touch the child, we feel better. And this is exactly Jesus says. You should be childlike. Means you should be clean, you should be peaceful, you should be clear in the sight of God. म्हणजे देवा मुखार तुमी नितोड आनी निर्मोड आसची. You want to follow Christ, be of service to others. What we heard in the first instance, example of Father Giuseppe, he was a man of sacrifice. He sacrificed himself in order that youngster may remain. How many times do we sacrifice ourselves? Let's ask this question. You get everything at home. How many times you go and wash your own plate? How many of you wash your own undergarments? Sometimes you put them in the dhobi. Sometimes you put them in the washing machine. Mom will clean it. Why should I clean my own things? How many of you take the trouble to clean, to sweep in the house? Sometimes there's a servant coming, there's a maid coming. You are dependent on that person. How many of you have made your bed in the morning? How many of you have tidied your room and come? Even your own beddings sometimes you don't want to make. That's called service. When you want your own self, you forget and think about your own mother. Think about your own father, how much of sacrifice they do for you. Think about your own brother. Think about your own sister. Tuja baba bhainacho graas kor. Secondly, people of self-sacrifice. Sometimes it's not possible for us to get everything, but we want. Because my friend has a mobile, I want a mobile. Because my good friend has a tab with him, I also want. Because she has a good camera, I also want a good camera.
Because she's going for a picnic, I too want to go for an outing. Because she goes to a particular restaurant, I also want to go to a restaurant. Ami jenna khunय वेता, what do we do? You see what your posts are all about. Instagram is filled with your recent post. Facebook is filled with your recent visit. You want to proclaim to the whole world. सगळ्या संवसाराक दाखोवंक सोदता, I visited this restaurant, I visited this spot, I visited this place, I was here. What do we want to show? Have we done any sacrifice? आमच्यान म्हणूंक जाता हांवें त्याग केला. Have I made a self-sacrifice to say, okay, I want this, but I will not take it. They are calling me for a certain purpose, I will go there. If I can say no to myself, I will conquer the whole world. Remember this. There's a saying, when the tough gets going, when you are tough, you always go. You don't flow according to the tide. When the going gets tough, the tough gets going. म्हणजे जितली तुजी वाट तुका ओदीक आनी ओदीक कोश्टवती जाता, तितलें तूं ओदीक आनी ओदीक बोडवोंत जाता मुखार वचूंक. So, two things you must remember today. One is self-sacrifice. You are going to receive confirmation. You are going to receive the gifts of the Holy Spirit. For what? In order that you become people of self-sacrifice. You are going to receive the gifts of the Holy Spirit in order that you may serve your brothers and sisters. In order that you may serve humanity that is there with you. Not only my mom, not only my dad, not only my brother, not only my aunt, but all those who are my neighbors. All those whom I know, my maid who comes at my place, the worker who comes to clean in my garden, the worker who comes to deliver the milk packets, or the worker who comes to give us the newspaper, or the worker who brings us the marketing, who does our marketing. I must be of service to someone else. I must be the first person to reach out to someone else. I must be the first person to say, no, I will help out this person. It's then that you are able to make your own self-sacrifice. It's then that you will be able to serve others. म्हज्या भुरग्यानो, आज तुमी दोन वस्तू ह्यो मोतीन गोट दवरात तुमचे. You want to follow Jesus. Jesus said, if anyone wants to follow me, he must take up his cross. Which is your cross? First is to deny yourself. If anyone wants to follow him, he must be last. That's your sacrifice. If anyone wants to follow me, he must be the servant of all. That's your service. Do it. Our sansar amka manan lekina. The world is teaching us you must be the best. Muhammad Ali, the boxer, said, I am the best. I am the one. What was his end? Nothing. He said, I am God. I am the best. But he was never the best. Because he cannot be God. People who said that they are like God have fallen down. So, Ami, Devamukar Khalti Zawaya. Let us be humble before God. Let us ask that we become people of service to others, and that we sacrifice whenever we are called to sacrifice some things. Let us then ask for this grace in this Mass. उबी रावया आनी सगळे आमी आमचे हात जोडून बरोबर म्हणुया, सत मानता देवाक, सूर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचार उसनाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मरितान सोलमलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सुसले, ताका कुस्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गार चडलो, सूर पदवीदार देवा बापाच्या उसव्याक बसला, तुयें जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो, सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबीक,
भोगतांचो एकतार पातकेचे भोगसुनी कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमची थोडी मागणी सूर पदवीदार बापा मुखार दवरुया. जोर तोर बरो मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो. आपलो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक देवान एके केरीत भाशेन याज्ञिकांक आनी धोर्मिकांक विचून काडल्यांत आनी आमचे मोदें पाठयल्यांत. तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण आनी आपल्या आपोवण्यांक तांकां सदांच विस्वाशी दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची कबूल कर. शांती करपी मनशां शांती करूंक वावुरतना प्रमाणीकपणाचें बी वमतात. पोरजेची सेवा करूंक आनी नितीशांतीच्यो वाटो ताकूंक राजकारभाऱ्यांक देवान केरीत आपोवणें दिलां. आपल्याक फावो जाल्ली जुट्टी देवातावन उपजोल्या म्हूण वळखून पोरजे मोदें भेदभाव आनी दुस्पोट घालिना जावंक पूण नितीशांतीचे आनी एकचाराचे दूत जावन आपलो कारभार चलोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. कोणाक पयलो जावची कुशी आसल्यार तो सगल्या परस निमाणो आनी सगल्यांचो चाकर जावचो. आपल्या मोळ्यांत वावरूंक जांकां देव आपयता तांणी कुशे मोनान आनी उदार काळजान देवाचें आपोवणें स्विकारूंक आनी जेजूचे देखीन ताच्या शेड्यांक ल्हानवीक सेवेचे नमुणे ते जावंक पाव म्हूण बापा लागीं मागुया. कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता. आमच्या कुटुंबांनी फिरगोजांनी आनी आकाडनाच्या घरांनी देव आपोवणी उपजोवंक आनी ती वाडोवंक जबाबदारी आसलोल्यांनी बोर घेवन वावरूंक आनी अशें देवाच्या व्हड मोळ्यांत ताच्या राजाची सुफळ पिकाल फोडां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. ओ सर्गीच्या बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यात. आज ही तरणाटी हांगा एकठांय जातना तांकां किरीत भाशेन देव आपोवणी तांच्या जिवितान उपसूंक तांचें मन काळीज देव आपयता जाल्यार तांणी उक्तें धरूंक आनी अशें ह्या देव आपोवण्याच्या सातोळ्यान अदीक आनी अदीक आमकां पाद्री माद्री फावो करूंक आमी तुजे मुखार मागणी दवरल्यात. ती आमकां फावो जावं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. समोर पिता आमची मना समोर तुया निकुणो दया करता कांचा आमची तयार करूया ताका रोस पेटयता आमी आमची पेटोया सारो गौतो गोंदिता दियो कामी आगी सव्या. मोशा बाबा भयणे मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सामूर मागात.
हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमच्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजे पोरजेची देणी प्रसून जावन मानून घे ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळोसो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आमची कारसां उबारुया सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्पोरा पवित बापा सूर पदवीदारांनी सासणाचे देवा सूर कडेन सूत जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो इतले कोनवाडायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सरवंडार करून धाडलोय जे जेजू सवें तुका मानताले तेंच आमचेय सवें तुका मानूंक पातोक मात सोडून हे सगल्यांत आमच्या गोतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय आदावात तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी ओगडायली पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता Let's join our hands all together. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोरोराचें रोगोत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात भावार्थाचो गूट पोर गोठुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत येतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता
सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नारे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनू जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माई सांगचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मतान सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगात तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सोर पदवेदार बापा सोर बंधून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. Every day we say our Father, and when we say our Father, we say forgive us our sins or forgive us our trespasses. And we say, Thy kingdom come. तुझे राज आमचे मदें येवं. जरी तो देवाचे राज आमचे मदें येतलें आमी उदीक आनी उदीक सेल्फ सॅक्रिफायस आनी सर्वीस ही दोन वस्तू आमच्या जिवितान आपणावंक जेजून शिकयलेले मागणें सगळीं बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिरास आमकां आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशें नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक उलय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका तुजे कुशे परमेन तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. त्यागी जिवीत आनी सेवा करूंक हो जेजू दीस आनी रात वावुरला. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्याच शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
Gesù moria gloria, Gesù sfadicoria, son kita tu Deo noi, sudut makai noi, oleh hati sheni, Tuhan sukun deni, Tujhe dai hormakan, Oh sorun sonakan, oleh hati sheni, Tuhan sukun deni, Tujhe dai hormakan, Oh sorun sonakan, Jesus swatik moga, Sanlo havetuka, Devkola vartoli, Pisai voda dharli, Pati magapo, Kayat makalipo, Nanong pavitota, Dorso dan skalsa, Pati magapo, Kayat makalipo, Nanong pavitota, Dorso dan skalsa. Arise and thank the Lord for having been in our hearts. आमचे दोळे दाखून जेजू किरीत भाशेन आमी दिनवासुया. प्रार्थुया.
सुर्गीच्या बापा तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोड दिताय आमच्या अस्कोतायेक लागून परतून परतून आमी पोट्टाव तेन्ना ह्याच बोडान तूं आमकां दुयेन उबार आनी सांबाळ असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फोड आमचे जिणेचे चालींत आमी भोगिसो आनी दाखयसो कोर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बी सिटेड फॉर अ मोमेंट. येता त्या आयताराक मिसाची मांडाबोड करूंक सुवरांचेर PPC 7:15 पालोटी रेजिडेन्स 8:30 आसोय दोंगरी आनी फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर आनी 9:30 दोतोनीच्या भुरग्यांक सायबणीची बेटेची मांडाबोड हे भाशेन जातली ह्या सुमानांत 20 तारखेर देवसुवा ग्रांद समुदाय सुरवात जातली एम्बियन्स बिल्डींग मागणें करूंक सिल्वेरा हावस क्रॉस सांजेच्या 6 वाजता. 21 तारखेर टॅलिफोन एक्सचेंज समुदायान सुरवात जातली एडवीन मस्करेने सांगेर आनी मागणें जातलें क्लेमेंटीन हावस हांच्या घरा. 23 सप्टेंबराचे वॉटर टँक समुदायान सुरवात जातली चिकालीम गार्डन आनी मागणें जातलें नाजरेत मार्कीस हांच्या घरा. टायम सगल्यांचो 6 वाजता. There's a notice from the Panchayat. फाल्यां extraordinary Gram Sabha meeting जातली in order to eliminate single-use plastic and resolution ताणी घेवंक जाय. म्हणटकूच there will be a special Gram Sabha meeting फाल्यां सोमारा दिसा 9:15. जरी तर 9:30 पर्यंत कोण येनासल्यार 10 वाजता कोण नासतानाय ही मिटींग करतले म्हूण ते कुडीत करतात. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सोर पुदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात त्यागी आनी सेवे चाकरेचे मन आपणाव क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा